go, 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 go. पलट जाएगा, बोट जाओ. Okay, stop. Forward, forward. Stop. Back paddles, back. म्हादेन्याच्या प्रवास सध्या वॉटर राफ्टिंगाक सुरवात झालेली आसा आणि गोवा पर्यटक महामंडळ यांच्या माध्यमातून ह्यो वॉटर राफ्टिंगाक 1 जुलैच्यान सुरवात झालेली आसा. सध्या बऱ्या प्रमाणात पावस पडटा आणि ह्यो पावस जो आसा ह्यो वॉटर राफ्टिंगाक खूप उपयुक्त आसा आणि गोवा महामंडळाच्या वेबसायटीच्यान पर्यटकाक बुकींग करून हांगासर पर्यटक येवपाक लागलेले आसा. उस्ते धावे हांगाच्यान पयली फेरी सुरवात जाता आणि 10 किलोमीटर वचून सावड्डें तार हांगासर तेजी समाप्ती जाता. दिसाक 2 फावटी म्हळ्यार सकाळी आणि दनपारच्या वेळार ही वॉटर राफ्टिंग जाता आणि मोठ्या प्रमाणात देश विदेशाचे पर्यटक हांगा येवपाक लागलेले आसा. सध्या मोठ्या प्रमाणात बरो प्रतिसाद मेळटा आणि हेका लागून जे आमचे उस्ते गांव म्हणजे आमचे सत्तरीची म्हादें आसा ही खूप फामाद जालेली आसा. कांय वर्सां पयलीं आमचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या संकल्पनेतून ह्यो वॉटर राफ्टिंगाक एक चालना दिलेली आणि ह्या चालना दिवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे जे पर्यटक विकास महामंडळ आसा यांच्या माध्यमातून पर्यटकाक एक संधी मेळटा आणि ती सुद्दां आमची म्हादेन येयली. हेका लागून आमचे जे देश विदेशाचे लोक आमच्या ग्रामीण भागांत येवन जे वॉटर राफ्टिंगाचो फायदो आस्वाद घेतात ह्यो खूपच आमच्या सत्तरी खातीर खूप अभिमानाची गोष्ट आसा. गेल्या वर्सा कांय प्रमाणात पावस कमी पडलेलो तेका लागून व्हायट वॉटर राफ्टिंगाक खूप अडथळो येयलो. मात यंदाचो पावस ह्यो आसा ह्यो बरो आसा आणि जानेवारीच्यानूच पावस पडलेलो आणि तेका लागून आतां जो जून म्हयनो आसा ह्यो वॉटर राफ्टिंगाक खूप फायदेशीर आसा. ह्या वेळार जो आमची नगरगांव पंचायत आसा हे नगरगांव पंचायतीक हे उस्ते गांव येता आनी तेका लागून कांय प्रमाणात आर्थीक दृश्ट्या जर आमी पळयल्यार जाल्यार पंचायतीक सुद्दां हेजो फायदो जाता. सद्या जे पर्यटक येतात तेका लागून आमच्या हांगातले जे ग्रामीण भागांतले जे कांय युवक आसा तांकां सुद्दां रोजगाराची संदी प्राप्त जालेली आसा. गोमंतक TV खातीर वाळपेच्यान सपना सामंत.